वार्डातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या सहकार्याने हे यश माझ्या पदरात पडलेले असा। त्यांना सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर श्री मिलिंद नाईक सराक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक धन्यवाद दिवचो। मिलिंद नाईक जिंदाबाद। मिलिंद नायका खातीर जिंकला आनी लोकांचे आमचे वॉर्ड नंबर 2 जे लोकांनी वावयला पळय म्हाज्या खातीर, तेणी इतली मेहनत घेतली, सारके महिलेचे फळ हे विक्ट्री सगळी माझ्या वॉर्ड नंबर 2 दिता माझी। ओके, विजयाबद्दल जी प्रतिक्रिया? माझा विजय असा तो आता सध्या आमच्या कार्यकर्त्यांनी जितली मेहनत केलेली या इलेक्शनाक प्रोसिजराक, तो मेहनत आमकां आता रिजल्टानुसार आमकां कळ्ळा की 316 अशे मतांनी आमी जिखलेली आसा। सो ह्या विजयाचो श्रेय हांव दिता म्हाज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक, आमच्या सगळ्या वोटर्सांक, जेंच्यांनी आमच्या बरोबर रावन आमच्या खातीर ही जीत मेळोवन दिला। गेल्या 5 वर्सांनी केल्लें काम प्लस आमचो युडी मिनिस्टर आहा त्यांनी केल्ली मेहनत आनी आमचे जे वर्कर असले रात दीस म्हाज्या फाटल्यान रावले, तशेंच आमचे सपोर्टर असले, हांकां बी हांव धन्यवाद करता, कित्याक नाजाल्यार हे काम बरे भशेन जावचें नासलें। आतां कितें फुडली कामां कशी कितें तूं चिंतला तो? फुडली कामां म्हटल्यार ज्या प्रमाणे कामां येता त्या प्रमाणे लास्ट 5 वर्सांनी हांवें जाय तितली कामां केली, त्या प्रमाणे ह्या वर्सा काम चालूच दवरलो। सगळ्यांक नमस्कार। माझ्या कार्यकर्त्यांनी सगळ्या सपोर्टरांनी रात दीस मेहनत करून लास्ट 6 मंथ आम्ही भरपूर काम केला। तो सगळो विजय हा वार्ड नंबर 5 हेंचो आनी हेजे सगळे क्रेडीट वयता वार्ड नंबर 5 आनी टीम मिलिंद नायक। हिप हुर्रे! मिलिंद नायकाक पयलीं मागीर भारतीय जनता पार्टी आनी आमचे जे वोटर्स वॉर्ड नंबर 6चे जेणे म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी लोकांक सांगलें की मिलिंद नायकाक मुन्नाक टिकेट दी, मुन्ना जिखतलो म्हणून इतले मार्जिनान म्हाका जिखोवन दिला। 776 लिडान म्हाका सगळ्यांक हायस्ट लीड 1 to 6 म्हाका लीड दिल्या। लोकांचेर हांव लोकांक खरेंच हात जोडून धन्यवाद म्हणटा की तेंचे केन्ना उपकार केन्ना विसरचो ना आनी कितलोय जाल्यार काम करतलो, इतलें काम करतलो की मिलिंद नायकाचे आनी लोकांचे विश्वास केन्ना तोडचो ना, इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा। आनी भारतीय जनता पार्टी मिलिंद नायक आनी आमचे वॉर्ड नंबर 6चे कार्यकर्त्यांनी अख्खे मुरगांवचे कार्यकर्त्यांनी मिलिंद नायक सांगलेले की प्रजेक टिकेट दी, कितें आसूं प्रजेक खातीर टिकेट दी म्हणून। ते लोकांनी विश्वास आनी मिलिंद नायकाचो विश्वास केन्ना तोडचो ना, इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा। Already declared inside also. First ward on Piyankar Manjusha Mohan is declared elected with 666 votes. In ward number 2, Naik Dayanand Lakshman is declared elected with 915 votes. In ward number 3, Mandrekar Kunali Krishna is declared elected with 1016 votes. And ward number 4, Kaskar Damodar Sakaram is declared elected with 662 votes. Ward number 5, Naik Damodar Madhu is declared elected with 1073 votes. And in ward number 6, Mahekar Prajay Pradeep is declared elected with 1117 votes. पहिले 6 वॉर्डाचो रिजल्ट आयल्लो आसा. सेकंड राउंड इज नाव about to start.